देवाची येवजण आनी देवाची येवजण न्हय हे आमकां विवेक समजणी कशी मेळटली. आमी देवा सोबे रावंक जाय म्हणून आमकां अंतर्गितान सांगलेलें आसा. आमी ताचो उगडास सदांच आमच्या मनांत धरूंक जाय. म्हणजे कितें, आमी ताचे सोबे आसा, आमी ताची भुरगीं. आतां पळयात, पयले वाचपान आमकां कितें सांगलां तें. देवान इतलें केलें आनी देवाक इस्रायल पोरजेन सोडलो. देवाक राग आयलो अशें म्हणटा. आतां आमीच आमची भुरगीं तर सारकें करिना, इतलो राग येता. कित्याक लागून राग येता? कित्याक म्हणून ती पयस वतात, तांकां सगळें हांगसर आहा, हे कित्याक तांचें जिवीत ओगडायतात अशें म्हणून आमकां राग येता. कित्याक ताणें सारकीं जिवंक जाय, हांव सगळें तांकां दितां, कित्याक ती अशे भशेन करिना. हे भाशेन असलीं कल्पना तिचोर घातलेली आसा. आनी हाचो परिणाम कितें जाता, मागीर तांचें सगळें जिवीत विस्कट्टा. आनी इस्रायलाचें कितें जालें, 70 वर्सां अशींच ती अरण्यांत भोंवन बेबिलोनियांत पावली. थंयसर ती गुलामपणांत जियेतालीं आनी तांकां तरी पूण देवान वाचयली. थंयसर पर्सियाचो राजा तांकां देवानूच उपजयलो आनी तांकां पोत्तून धाडली. तांच्या देसान तांकां पोत्तून देवाक ओळखून जिवंक तांकां ही संदी दिली अशें म्हणून सांगलेलें आसा. म्हणटच पळयात, देव आमकां सोडिना, पूण आमी देवाक सोडटा. आनी देवाक सोडलें की ना, मागीर आमचेरूच आमी सगळें वायट ओडून घेता. आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां एफिस्करांक कितलें बरें सांगलेलें आसा. आतां देवान ती येवजण केल्ली, ती आतां आनिकूय खोलायन ताणें पाळली. कितें केलें? आपल्या पुताक धाडलो आनी पुता सोबें सगळ्या जाणांक एकठांयली. हे भाशेन ताणें आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या गोपान वेंगोयली. आनी आमची पातकां म्हणजे आमचें ताचें सृश्टिलें पयस वता तें म्हणजे सैम ताणें आमकां नाग ते भशेन करच्याक कुरपा दिल्ली आसा. तरी पूण आमी कोत्ता, पूण आमकां ताणें ही सुटका दिल्ली आसा, सोडवण फावो केल्ली आसा. ताचे वेंगेंत आमी रावच्याक ताणें सगळें केलेलें आसा. हे भाशेन तो आमकां लागीं दवरता. आनी आमी कितें करूंक जाय तें निकोदेमाक सांगलां. जशे भाशेन अरण्यांत जेन्ना तांकां सोरोप चापतालो आनी ते मोत्ताले, तेन्ना ते पितुळीच्या खुर्सार नदर मारून ती बरीं जातालीं. तेच भाशेन हें विश पळय आमचे मदें आसा आपलेपणाचें, तें नो पयत जावंक आमचे दोळे जेजूचेर आमी थिरावंक जाय. आनी ताच्या नांवांत आमकां सुटका मेळटा. ताका लागून प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताच्या नांवांत रावता. जेजू म्हणून जेजू जेजू करून सगळें ताचे सोबें दवरता. हें पातक, हें आमचें पातकी सैम जें देवासून पयस वता तें आमी ओडून घेता, देवा सोबें रावता. आनी हे भाशेन देवाचें बरेंपण आमच्यान साकून जिवंक जाता. आनी हे परी आमकां सुटका सोडवण मेळटा आनी आमचें जिवीत देवा सोबें आमी जियेता. हे भाशेन आमकां आयच्या वाचपांनी देवाच्या उतरान आमकां कळीत केलेलें. आतां ही विवेक बुद्धी आमकां कशी मेळटली? पळयात, जेन्ना आमी देवा सृश्टिली पयस वता तेन्ना पयलीं म्हणना हितून आमी बरीं आसता, पूण मागीर आमी उचांबळ जावंक लागता. उचांबळ जाली की ना, रोखडीच आमी देवाची पोत्तूंक जाय, ताचे एकवटान रावंक जाय. चड उगत तसोच सारूंक फावना. ताका लागून हांवें तुमकां म्हणलां, जेजू जशे भाशेन जियेतालो ते भाशेन आमी जिवया. रातची जेजूच्या एकवटान सगळीं आमची चिंतना भावना दवरया आनी आमकां तातूंतली सुटका मेळटली. आनी ज्यो चाली आमचे मदें घडोवन येतात त्यो तो काडून उडयतलो रातभर, कित्याक तो आमचे भितरल्यान वावुरतलो. सकाळीं आमी नवी रचना जेजू सोबें, कित्याक तो आमचो देव आमचे सोबें जियेता आनी आमकां हे भाशेन आपल्या एकवटान दवरता. सकाळीं उठली की ना ही जबाबदारी आमच्यान घेवंक जाता. देवा सोबें म्हजें जिवीत सारच्याक तेच भाशेन जेजूच्या एकवटान रावचें आनी ताची चिंतना, ताची भावना, ताची चाल आमचे सोबें घडोवन येतली. आनी तें आमी दिसभर चाखतले.
आतां 7 वरां तर हे भाशेन आमी रातची सारली दीसभर मागीर सगळें जें घडटा तें आमी सोंपेपणी जेजू सवें धरूंक लागतले हांव आनी वायटांतली तो आमकां निवाडटलो आनी बरें पळय तें आमकां करूंक दाखयतलो आनी तें करूनय घेतलो. हे भाशेन आमचो संबंद देवा बरोबर खोलायेन आमी जिवंक लागतले आनी तें आतां आमचें सवें जालें. पूण दुसरी पातकां जियेतात न्हय, तांचे पातक आमी घेवचे न्हय, तांच्यो पातकाच्यो जे खेळ आसात तातूंत आमी पडचे न्हय. तांची चिंतना भावना चाल आमचें सगळें कितें करतात, आमकां रागाबरीत करतात वो आमकां भिरांतीन दवरतात, आमी कासा वीस जाता. हें सगळें आमचें सगळें तीं घडोवन हाडटात आपल्या स्वभावाक लागून. तांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया आनी तुमी पळयतल्यात कशे भाशेन आमकां शांती तो हाडटलो. रोखडेंच येवचें ना घोडेक ओ रोखडेंच येत. तो संदर्भ कसलो आसा तो आमी पळोवंक जाय. तो आमी देवाक ओपून दिलो की देव आमकां परतून जेजूच्या वेंगेन घेवन आमकां शांती हाडटा आनी आमची पावलां फुडें मारूंक जाता. आनी हे भाशेन तो आपलें सुर्गेचें राज आमचें सवें आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितानूय हाडटा. ही जबाबदारी ताणें आमकां दिलेली आसा, तर आमी ती पाळच्याक. बागेवन फ्रांसीस वेरान अशेंच केलें. ताका देवाची येवजण कितें पळय ती समजोंक नासलेली. जेन्ना इनासान ताका सांगलें तूं आतां इंडियेक वेतलोय वय म्हण लागलो, कित्याक ही देवाची येवजण आसलेली. आतां पोर्तुगालाक पावले उपरांत दोगूय जाण इतलो बरो वावर करताले, सिमांव रॉड्रिग्स आनी तो. पुर्तुगालाच्या राजान अशें येवजिलें की हांव सिमांवाक हांगसर दवरतलो पुर्तुगालाक आनी हाका धाडटलो. ताणें वय म्हणलें. येताना तो सगळो गोत मागण्यांत आसलेलो आनी मागण्यांतल्यान रावन देवाच्या जेजूच्या नांवांत रावन सगळो वावर करतालो. ताका लागून लोकांक पिकोवणी मेवताली, बरेंपण रोखडेंच उपजावतालीं तांच्या जिवितान. आनी ती म्हणूंक लागलीं हो पाद्रे सांतो. गोंया आयल्या उपरांत हांगसर तो वावुरतालो आनी ताणें पळयलें की हे पुर्तुगेज सारकें आपलें जिवीत देवाचे येवजणे पर्यंत सुमूर्ती प्रमाणे सारिनासलेले. ताणें मागीर तांचे पासत मागलें आनी तो म्हणूंक लागलो आतां हांगसर हांव वावर करचो ना, पूण सकला वेतलो. मागण्यांत रावलो आनी देवान ताका सुचयलें. 5-6 म्हयन्यांनी तो हांगसरलो केरला गेलो, कोचीन गेलो. थिंचो ताण परतून तो म्हणूंक लागलो आतां हांगसर कितें करता. देवान ताका आपोवणें दिलें तुतीकोरीन वचपाक. थिंचोर गेल्या उपरांत थिंचोर ताणें आनीक वावर केलो आनी देवान त्या सगल्या लोकांक ताची चडशीं हाडलो आनी ताणें तांकां बावतिजम दिवन तांकां जेजूच्या एकवटान दवरली. आतां इतलो बरो वावर केल्लो थिंचोर तर रावंक ना तो. ताका अशें दिसूंक लागलें देव आतां म्हाका फुडें व्हरूंक सोदता. श्रीलंकेक, इंडोनेशियाक, मलेशियाक, फिलिपिन्स आनी मागीर जपानाक आनी थिंचोत्तान मागीर चायनाक. पूण तो थिंचोर वेच्या आदीं खूब वेळ मागण्यांत रावलो. माद्रास केलो, थिंचोर थॉमस माउंट म्हणून आसा, सांत थोमेक थिंचोर मारलोलो, ताका जिवेशी मारलोलो थिंचोर, ताका मारतीरपण मेळ्ळेलें. त्या जाग्यार वचोन ताणें मागणें केलें. रातभर तो मागण्यांत आसलोलो आनी मागीर शेकी ताच्या काळजांत शांती आयली आनी ताणें अशें येवजिलें वय देव म्हाका आतां फुडें व्हरूंक आपयता. आनी ते प्रमाणे ताची चाल ताणें तांच मारली आनी श्रीलंकेक वचोन बाकीच्या देशांनी तो गेलो आनी थिंचोत्तान मागीर चायनाक वचोंक सोदतालो. हे भाशेन देवाची येवजण कितें, ओ ही देवाची येवजण न्हय. ही विवेक समजोणी ताका देवा सवेंच रावन मागण्यांतल्यान रावन ताका कळ्ळी. ते भाशेन ताणें तें हें किल्लोयलें आनी आमी तेच भाशेन तें किल्लोवया. म्हणजे कशे भाशेन देवाची येवजण आमच्यान समजून घेवंक जाता पळय ती. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जितली आमी जेजूच्या नांवांत रावतल्या तेन्ना आमचे मदें शांती येवंक लागतली. ही उचांबळ पळय आसा ती शांत जावंक लागतली आनी स्पश्टपणे आमकां भितरल्यान दिसोंक लागतलें आनी त्या प्रमाणे आमी पावलां मारलीं की ना ताचे भाशेन आमी जावंक लागतल्या. इतलीं वर्सां जालीं, 30 आनी 90 वर्सां जालीं आनी आजून तो आमकां प्रेरणा दिता. तर आमी आतां तेच भाशेन ताच्या मागण्यांतल्यान जेजूच्या एकवटान रावया
आनी चड करून रातची आनी सकाळची बाकीचे मागीर सगळें ताचें सवें घडोवंक लागतलें आनी देवाची पळय आमकां उतरां मेळिल्लीं आसा तितली आमी पाळून जिवंक लागतल्या. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें ताचें सवें उफेता. तो आमचो मस्तक, आमी ताचे कुडीचे सांदे. सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सवें दवरया. बरें वायट कितें आसा तितलें आनी ताचें सवें दवरलें की ना तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां ताच्या पवित्रपणान अदीक आनी अदीक दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान भाग दिता. तो आमचेच सवें आसा, आमी ताचे कुडीचे सांदे, त्या प्रमाणे आमी जियोया. वय देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. आमकां सासणाचें जिवीत मेळ्ळेलें आसा. आमचें जिवीत जेजूच्या एकोटान आमी जियेत रावया आनी सारया.